पेडणे बाजारपेठ वाठारांतल्यान उत्तर गोंयचो आरजीचो उमेदवार मनोज परबान आपल्या प्रचाराक सुरवात केली। ह्या वेळार सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी आरजीचे हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। लोक सध्या भाजपाक आनी काँग्रेसीक लागून लोक बेजारिल्ले आसा अशें म्हणीत आरजी सुप्रिमो मनोज परबान भाजपाक आनी काँग्रेसीक उजरावन काडले। या वोटिंग करपाक आनी लोक विटलेले आहा बीजेपीक आनी काँग्रेसीक। आनी नॉर्थ गोवान तर तुम्ही पळयला जे रितीचे कॅन्डिडेट जे दवरला जेंच्यांनी आता रेस्ट घेवपाचो टायम आसा आनी युवा पिढी कडेन नेतृत्व दिवपाचो जो टायम आसा, हे खुर्च्यांची तांकां लालसा इतली जाल्ली, आशा जाल्ली आहा की ती खुर्ची सोडपाक ते रेडी ना। इतले आता जाणटेपण जाले तरी ते सोडपाक रेडी ना आनी ते एवरी टायम म्हाजे लास्ट टायम, तुझे लास्ट टायम, हे लास्ट टायम करून 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 आता 25 वर्सां काढली आनी थोडे आता जिते जाले, 25 वर्सांनी जिते जाले। अशी परिस्थिती आयज आमच्या गोयची जाल्ली आनी ह्या दोनाय पार्ट्यांची जाल्लेली आहे, ज्यांच्याकडे आपले कॅडरातले नेतृत्व ना। आयज जर आमी बीजेपी सुद्धा जर पळयत साऊथ गोवा जाल्यार बीजेपीन आयज कॅन्डिडेट दिला ती पल्लवी डेम्पोजी केन्नाच बीजेपी खातीर काम करूंक ना। म्हणजे काम करणारे कार्यकर्त्यांक थंयच दवरला, लिडरांक थंय दवरले आनी एक कॅन्डिडेट इम्पोर्ट केलो जस्ट बिकॉज ऑफ फंडींग घेवन। आनी आयज तुम्ही ऐकता सगळी कडेन की परिस्थिती कितें आहा, हात दिल्या उपरांत सॅनिटायझर यूज करता अशी परिस्थिती लोकांची जाल्ली आहा। अशी सामान्य मनशाची परिस्थिती आयज तेंच्यांनी केल्लेली आहा। आनी दुसरे सायडीन काँग्रेसीनूय कॅन्डिडेट दिला जो 2 वर्सां पयलीं काँग्रेसीन भितर येयला, तेतूनय जे काँग्रेसचे इतली वर्सां काम करणारे जे कार्यकर्ते असले, जे लिडर आसले, तांकां सायडीक दवरून ही सगळी सेटिंगां ही फिक्सिंग बीजेपी वांगडा जाल्ली आहा।